संतुलित हवामानाक लागून अंदू काजूचो सीझन अजूनय नेटान चलता। दिवचल म्हालांतल्या गांवांनी सोरो गळपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा। सोऱ्याच्या भाटयांचेरूय अजून सोऱ्याची खोरणां नेटान पेट्टात। थळाव्या बागायतीत मेळपी मुट्ट्या सयत महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांतल्यान अजूनय मुट्ट्यांची आवक जाता। अंदू आडवेळ्या पावसानय उपकार केल्ल्यान सोरो वेवसायीक खोशी आसात। या वर्सा काजूचो सीझन बरे भशेन पूर्ण जातलो। आनीक 10 ते 12 दीस हो वेवसाय चलतलो। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत ह्या वर्सा उत्पादनूय वाडटले अशी आस्त वेवसायिकांक आसा। खूप दीस लोकांक मेळ्ळे। आता साधारण चलिल्ले चालू आहा फक्त मेळटा बरें। काम स्टार्ट केल्लें साधारणशें, पूण आतां मे पासून साधारणशें आतां चालू मेळपाक स्टार्ट बरें आहा। म्हाज्या कोतान 15-16 तारीख पासून चलतलें अशें दिसता। जास्त आहा तशें मातशी आसता, पोरच्या पेक्षा मातशी आसता। ह्या दीस खूब मेळ्ळे न्हू, पावसूय ना। हय, लोकांक सगळे लीप मेळटले, कोणाकूच पाड जावचें ना कोणाचें, सगळे पीक सगळें मेळटलें।